तुझे बगोन म्हाका जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बगोन म्हाका जिवीत ना बोल जेजू आनी मार्कूचें शुभ वर्तमान. जुआवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्येच्या देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जालां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जालां थंयच सांडून ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबदेवाच्या पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रापण्यो सारके करतालेत ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलेल्या मानाया बरोबर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें.